पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान 2001 पोर्तुगालात आपलो जल्म नोंदयला। देखून पोर्तुगालचो नागरिक गोंयांत कसो कितें वेंचणूक लडोवपाक शकता म्हणून मिकी पाशेकोचो प्रश्न। हे विशीं आपणे न्यायालयात पुराव्या सयत याचिका दाखल केल्या। आलेक्सान फटीचें प्रतिज्ञापत्र सादर केलां। देखून गोंय सरकार तशेंच मुख्यमंत्र्यान आलेक्साक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाची मागणी पाशेकोन केल्या। एनवायरमेंट मिनिस्टर तो पुर्तुगेज नॅशनल कित्याक आसा वता तेगेलो बर्थ रजिस्टर वो तेगेलो मॅरेज रजिस्टर आहा ती पुर्तुगाल आहा। आतां जायत तो मिसगायड करता हांवें तेंकां तेगे पुर्तुगेज पासपोर्ट उलयना इतले फावटी हांव तेगे पासपोर्टीचेर केन्ना उलयना आनी आजून उलयना। पण हांव उलयतां तो पुर्तुगेज सिटीजन म्हूण मुखार डॉक्युमेंट आहा आनी हे डॉक्युमेंट कालचे परचे न्हू हे डॉक्युमेंट सो जाता ते मार्चाचे हांवें ओरिजिनल डॉक्युमेंट हाडलो आनी कोर्टाक प्रोड्यूस केलो आहा। हांवें कोर्टाक पेटिशन घाला बॉम्बे हायकोर्टाक पेटिशन घाला दॅट फॉरेनर कॅनॉट होल्ड पोजिशन इन इंडियन गव्हर्मेंट or Goa government, and therefore he should step down as a minister and resign as a MLA. So आज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या गोंय सरकाराक मागता की ह्या पासपोर्ट ऑफिसरान आमगे गोंयच्या थोड्या भाव भयणांचे पासपोर्ट रिवोक केल्यार ताबडतोब तेगे पासपोर्ट रिवोक करची, इंडियन पासपोर्ट रिवोक करची आनी ताका OCI दिवची। एरा OCI दिता ते भाशेन ताकाय दिवची OCI आनी ताका तेणे मुख्यमंत्र्यान who the chief minister and it is his prerogative to make him understand and ask him to step down as a minister.